काणयेचें नांव म्हजी बा खंय गेली. काणी बरयल्या शणै गोंयबाब. काणी सादर करता मेगन डिसोजा. मागांतले देवतेचे पंचमीन बाबुल्याक 5 वर्सां भर जावन 6वें वर्स लागिल्लें. तो इल्लोसो भुरगो खरो, पुणून मोठो बंट, मोठो अवजाळी, मोठो आडांगी. तो निकतोच सटकुळेल्लो आनी आपल्या धुमशेणांनी आनी धुडबुसांनी सगळें घर माथ्यार घेतालो. शाप शणयल्या घरान जायत्या काळान ना ना म्हणून कान दोळे सुजोवन आंगवणी जागोवणी करून सड्यार सूट फुलता म्हणटात ते भाशेन तें एकल्याचें चल्या मनशाचें भुरगें जाल्लें. नातू जाला म्हणपाची खबर वैजणीन पयली वयलीच शणैच्या कानार घालून आल्वीस मागलें तेन्ना तो कितलोसो बुरकुटलो आनी मुरगुटलो खंय. ताणें सट करून आपल्या आंगावयलें नवें ताल्ल अश्टी देगेचें पुडवें काडून हें घे आल्वीस म्हणून वैजणीच्या आंगार उडयलें आनी त्या भायर कातलेचो कुडको कसोसो सणसणीत बरो सुब्रो काडून तिच्या हातार दवरलो खंय. नातवाचे खुशालीन ताणें फार पेट जाय तो करूंक लायलो आनी बाजार भर साकर वाटली. वाज ती सटी जाल्यार मोठे नामनेची जाली. घुमटां, मादाळीं आनी समेळ हांचो सगळी रात जो तडाक उठलो तो सांगून उपकार ना. झळकें जाल्यार घे म्हणून राशिनी. नातू जाला म्हणून शाप शणय आनी उमाबाय ह्या संवसारान नासलीं. बाबुल्या फुडें तांकां खाण जेवण कांयच रुचनासलें. आडवर बाबुलो बाबुलो. बाबुल्याक कितें जाय, बाबुल्याक कितें नाका हे घोकणे फुडें तांकां दुसरें कसलेंच काम येवजनासलें. होनीबाय केन्नाय बाबुल्याक घेवन कुळारा गेली जाल्यार आपोण्यार आपोणो धाडून तिका एक फावट घरा हाडिसर तांकां धार जायनासलो. बाबुल्याक 6वें वर्स लागूंक होनीबायक अनर्थाचें वायट जालें. वैजांचे म्हणणे भाशेन तिका वायदमन जालें खंय आनी तातूंतूच ती भायर पडली. बुद्द आयिल्ल्या भुरग्यांची आवय सट्ट करून मरची म्हळ्यार केदें व्हडलें अरिश्ट. अपुरबायेंत वाडिल्ल्या नाजूक बाबुल्याचेर तें कोसळ्ळें तेन्ना तो सामकोच बाबडो जालो. ताची मस्ती जिल्ली, ताची हडवंगां उरलीं. ताचें अवजाळीपण, ताचें आडांगीपण, ताची धुमशेणां, ताची धुडबुसां खंयचे खंय नाच जालीं. तो उतार पिरायेच्या पिकिल्ल्या मेंदूच्या म्हातारखंडा भाशेन खंती आनी कश्टी जावन येवजणेन पडलो. आवय वायटांत पडून मादान जावन कितेंचें कितें बडबडूंक लागली तेन्ना बाबुलो एकाद्रो भिवन आंग काडीत म्हणून आजो आनी आजी ताका तिचे कुडीच्या दारा कडेन वचूंक दिना जालीं. तरी आसतना केन्नाच दोळ्यार हात काडून तो थंय वचून बा बा म्हणून तिका ल्हवूच उलो मारतालो. अखेरेक एक दीस मध्याने रातीर ती भायर पडली. त्या वेळार बाबुलो आजयेच्या हातुरणार हुस्क्या मेकळो सुस्त न्हिदिल्लो. तो बोवाळांत आनी करांदायेन जागो जायत म्हणून आजयेन ताका बेगोबेग थंयसून अळंग उखलून दुसरे एके कुडीन न्हिदयलो आनी सकाळ जावन घरांतले प्रेत भायर काडिसर ताका तातूंतली कसलीच सुनशां लागूंक दिली ना. होनीबाय सारकी गुणेस्त सुनबाय ओगडायली म्हणून मावा मायचे दोळे भोंवन भोंवन दुखांनी भरून येताले. तरी आसतना बाबुल्याक आवयची खबर कळत म्हणून ती आपलीं दुखां भितरले भितर दामून दवरताली. आवयचे कुडी लागसार ताणें वचचें न्हय म्हणून आजयेन ताका कितलोसोच हातारून धरलो. परंत ल्हवूच तिची नदर चुकोवन तो थंय गेलो आनी पळयता जाल्यार भितर ताची बा ना. तिचें हातरूण ना, पांघरूण ना, कांयच ना कांय ना. कूड सामकी खावंक आयली. ताणें काचाबूल जावन आजयेक आनी आजयेक उलो मारून विचारलें, म्हजी बा खंय गेली? त्या वेळार
रड्याचो हुणको सावरना जावन उमाबाईन ताका पोटासरी धरून रडत रडत म्हळें, म्हज्या राया, तुजी बा राती देवागेर गेली रे सायबा. बाबुल्याक ह्या उतरांचो अर्थ समजना जालो. ताणें म्हळें, मामागेली दोळी येता तशी देवागेली दोळी आयिल्ली म्हाका दिसली ना. ती कित्यान बसून गेली आनी एकलीच कशी गेली, म्हाका कसो व्हेलो ना. हीं उतरां आयकना फुडें आज्या आज्जेची आनी घरांतल्या सगळ्या मनशांची काळजां चर्र जाली. तेन्ना बाबुलो अदिकूच काचाबूल जालो. बाकीची रडटात म्हणून तोय रडूंक लागलो. आजयेन ताका पोटा कडेन गच्च आवळ्ळो आनी म्हळें, थू थू थुमेकाल, तशें म्हणचें न्हय रे म्हज्या राया. म्हगेल्या घरादाराचो घणघणीत लामण दिवो तो. वडाच्या रुखा भाशेन तूं जाय तीं वर्सां वाच आनी तुजो वेली विस्तार जाय तो जावं. बाबुलो सामकोच गोंदळान पडलो. तो भोंवन भोंवन आवयचे कुडीसरी येरादारी घालून ती खंय पावली आनी तिचें कितें जालें म्हणपाचें येवजूंक लागलो. निमाणें बारव्याक ताचे आवयच्या नांवान सवायशिणीक जेन्ना तिचें कापड, खण आनी तांबयो दिवंक काडलो तेन्ना ताणें रडून मोठो आकांत केलो. ताणें आजयेक विचारलें, आजे, म्हजी बात देवागेरसून परतून येतकूच तिका न्हेसूंक कापड नाका गे आनी उदक पिवंक तांबयो नाका गे. हीं उतरां आयकना फुडें आजयेच्या, सवायशिणीच्या आनी लागसार आशिल्ल्या सगळ्या मनशांच्या दोळ्यांतसून सळसळीत दुखां व्हांवलीं. बाबुल्याक तें अजाप जालें. बाचें नांव काडिल्लें कणकणी घरचीं आनी भायलीं मनशां रडूंक लागतात तें कितें तेंच ताका समजना जालें. ताची बा ताका घेवन आज वेळा वेताली तेन्ना कोणूच रडनासलें आनी आतां पळयल्यार ती देवागेर गेल्या म्हणून सगळीं जाणां भोंवन भोंवन रडटात हाचो अर्थ ताका समजना जालो. 12 जाल्या उपरांत देवागेरसून बा येतली म्हणून बाबुल्यान जाय ती वाट पळयली. बाजारांत कोणायची दोळी दिश्टी पडल्यार भितर आपली बाच बसून आयल्या म्हणपाचें समजान तो बेगोबेग धांवत वचून चवकशी करतालो आनी निर्नल्ल्या वरी जावन घरा येतालो. निमाणें सुमार 3 म्हयने फाटीं पडटकूच ताणें एक दीस आजयेक म्हळें, आज्जे, बाक हाडूंक तूं दोळी कित्याक धाडिना गे? ती गेल्यार खूब दीस जाले. आजयेन पदरान दोळे पुशीन म्हळें, आसूं, भोंगूर रे ती खबर. तूं त्या माणकू वांगडा आखूम आखुनी खेळूंक वच पळोवया. आवय मरत पासून बाबुल्यान खेळ बीळ सगळो सोडिल्लो. ताका एका सारको बाचो ध्यास लागिल्लो. ताणें म्हळें, आज्जे, म्हाका खेळनशें दिसना गे, म्हाका बाग पळोवनशें दिसता. हाचेर उमाबाईन वैतागून म्हळें, तर हांवूच पुता एक दीस दोळयेन बसून तिका हाडूंक वचूं. म्हाकाय दिसान दीस संवसाराची उबगण आयल्या. बाबुल्यान म्हळें, तूं गेल्यार म्हजेसरी कोण तर? तूं नाका गे वचूं. रागल्याक आनी सकल्याक दोळी दिवन धाडल्यार पुरो, ते बाग घेवन येतले. हाचेर जाप कितें दिवची तीच उमाबायक येवजना जाली. ती बाबुल्याचें मन विसरायेर घालूंक लागली. परंत कित्याक उपकारना जालें. तो दोळी धाडचे खातीर सूंट कसोसो तिचे फाटीक लागलो. निमाणें तिणें मोठो धीर करून सराटल्ल्या ताळ्यान म्हळें, बाबुल्या, देवागेर गेल्लीं मनशां परतून येनात रे म्हज्या राया. बाबुल्यान म्हळें, तर तुवें म्हजे बाग थंय कित्याक वचूंक दिली? देवागेली दोळी कित्याक परत आयली ना? म्हाका तुवें हें आदींच कळयल्लें जाल्यार हांव तिगेले कुडीचें दार आडावन तिका भायर सरूंकूच दिवचो नासलो. हांव तिच्या पांयाक गच्च वेंग मारतलो आसलो. हीं उतरां आयकून उमाबाय ल्हान भुरग्या भाशेन भळा भळा रडूंक लागली. तेन्ना बाबुल्यान तिका म्हळें, आजे,
हालीं हांव उलयन त्या उतराक तूं भोवन भोवन कित्याक गिरट्टा? म्हाका सारकें बरें सांग. बा केन्नाच येवची ना? म्हाका आतां बा नाच? असल्या कसल्या कामाक गेल्या ती देवागेर? उमाबायक ताचो समज घालूंक येना जालो. तिणें दोळ्यांतली दुखां पुसून म्हळें, म्हज्या शाणुल्या, आसूं त्यो खबऱ्यो आतां. म्हणटकूच बाबुलो हट्टाक पेटून म्हणूंक लागलो, हांव ना, म्हजी बा म्हाका जायच. आत्तां हांव देवाचे कुडीन वता आनी ताका विचारता म्हजी बा कित्याक व्हेल्या ती आनी खंय दवरल्या ती. देवाऱ्यांत आसा तोच मगे तो देव? बाबुलो थंयसून तरतरीत देवाऱ्या सरी गेलो आनी जाणट्यांनी लायिल्ले देखी भाशेन आदी दोनूय पोलो फोडून घेवन देवाक ताणें शेकान शेक नमस्कार घालो. तितले म्हणसर ताची आजी बेगोबेग ताचे फाटसून येवन तो कितें करता तें पळोवंक देवाचे कुडी भायले वशीन उबी रावली. बाबुलो उठलो आनी नाकार बोट धरून दांत ओठ चाबून देवाक तिडकीन म्हणूंक लागलो, देवा सायबा, तुवें म्हजे बाक व्हेल्यार खूब दीस जाले. तुवें तिका कित्याक व्हेली? आनी म्हाका कळय नासतना कशी व्हेली? म्हाका ती जाय म्हणून तूं नकळो आसलो? तुका दुसरी कोण मनशां मेळना जालीं? तूं आज सांजे तिका तिचे कुडीन ती न्हिदिल्ली थंय बऱ्यान हाडून दवर. नाजाल्यार फाल्यां सकाळीं तुका दाखयता कशें आसा तें. हांव आज्याक सांगतलों तुजी पुजा करूंक नाका म्हणून. मागीर तुका पळय, न्हाण ना, घोण ना, फुलाची पाकळी ना, दिवो ना, वात ना, कितलोसो शिरणी ना, गोडाचो कुडको ना, साकरेची चिमटी ना, कांय ना. तुका उपाशी वळवळांक लायतलो. नातू देवा कडेन झगडटा तें पळोवन उमाबायक खीणभर कौतूक दिसलें आनी रडूंकूय आयलें. ती ताका आपली जाग दाखयनासतना ल्हवूच थंयसून गेली. उपरांत देवाक आपणें दाटयलो म्हणटकूच बाक कुडींत हाडून दवरल्या बगर तो रावचो ना म्हणपाचें समजान बाबुल्यान तो सगळो दीस उमेदीन घालयलो. रोखडीच रात जाली आनी तो सुस्त बरो न्हिदलो. दुसरे दिसा उजवाडना फुडें बा दिश्टी पडटली म्हणपाचें आस्तेंत तो बेगोबेग कुडींत गेलो आनी पळयता जाल्यार थंय जितो मूस ना. तो निर्शेलो. ताका रागाचो किवाटो आयलो. तो तसोच आज्जे सरी वचून तिका म्हणूंक लागलो, आज्जे, असलो कसलो गे तो देव? ताका काल हांवें कितलोसो भेश्टायलो तरी ताका परवाच ना. ताका इल्ली लज आशिल्ली जाल्यार ताणें म्हजे बाक हांगा हाडून पावती करची न्हय. आतां कितें करचें गे? त्यो दूद तर आयकना. म्हजी बा म्हाका जायच. तो हात पांय बडोवन बागे म्हजे म्हणून मोठ्यान हुळम काडून रडूंक लागलो. तेन्ना आजयेन ताका लागीं ओडून म्हळें, अशी पिशेपणां करची न्हयत रे म्हज्या गुण्या. देवागेर गेल्लीं मनशां परतून येनात रे म्हज्या शाण्या. बाबुल्यान म्हळें, पूण देवान म्हाका तशें सांगचें न्हय. काल ताका हांव खूब उलयलो तेन्ना तुजी बा तुका मेळची ना अशें सडसडीत सांगूंक ताका कितें जाल्लें? तो वोगी कित्याक रावलो? आज्जेन म्हळें, मनशां कडेन देव उलयना रे म्हज्या राया. बाबुल्यान म्हळें, मनशां कडेन उलयना जाल्यार तो तांकां आपणासरी व्हरता तरी कसल्या कामाक? म्हजे बा कडेनूय तो उलयना तर? आज्जेच्यान ताची समाज विशीं करून नज जाली. निमणें ताणें म्हळें, देव उलो ना जाल्यार ना उलो. म्हजी बा म्हाका जायच. ती देवाक मेळची ना. ती म्हजे सरी येना जाल्यार हांव तिचे सरी वेतलों. हे भाशेन बाबुल्यान एक सारको आवयचो ध्यास्त धरलो. तो जेविना जालो, खायना जालो. ताणें आंग सोडलें.
सुकून सुकून ताचो सामको व्हीर जालो. तो हातरुणाक तेंकलो आनी अखेरेक म्हजी बा म्हणून ताणें प्राण सोडलो.